पणजेच्या पीपल्स शिक्षण मंडळाच्या स्कूल फॉर अप्रोप्रिएट लर्निंगात शिकपी भुरग्यांचे पालक रस्त्यार देंवले. क्लासी पयल्या मजल्या वयल्यान ग्राउंड फ्लोरार हाडच्यो म्हूण पालक मागतात. मॅनेजर बदलचो म्हूण पालक मागतात. मात शिक्षण मंडळाक बदलूंक नाका म्हूण सगळो वाद अशें पालक उलयतात. भुरग्यांची बसय बंद केल्या, मात मॅनेजमेंट म्हणटा तशें कांयच ना. प्रकरण खंय शिक्षण संचालका कडेन आसा. मुख्यमंत्री प्रकरण सरकारा मेरेन पावल्यार आपूण दखल घेतलो अशें म्हणटा. आता आम्ही पळयलां आमकां भुरग्यांक वयर चडपाक भयंकर त्रास जातात चडपाक. त्या प्रमाणे आमी तांचे कडेन डिमांड केले की आमकां सकयल हाडा. एड्युकेशनान आमी एप्लाय केलां, सगळ्याक CMाक सांगलां, सगळ्या गव्हर्मेंटाक सगळे आमी हाजे कडेन आमी अप्रोच केले, पूण कोणूच आमकां रिस्पॉन्स दिना. त्या खातीर आमी आतां रस्त्यार आयले. ही टोटल 57 भुरगीं आसात. हांगच्यान मेर्शेच्यान येतात, कालापूरच्यान येतात, माशेलांतल्यान येतात, मागीर तुगेली एक उसगांवच्यान येती पळय. They gave us the bus, you see, which was a great help for all these students. How are they going to come? Now they are refusing. They are going on the confrontation path. They are refusing to sign checks. They are refusing to sign the checks for just because we are wanting to change the manager of the SFAL and appoint a new manager. Now SFAL, the People's Educational Trust, is not accepting the new manager. Meanwhile, these people are here protesting. प्रुडंटान पीपल्साच्या मॅनेजमेंटाक विचारले. प्रकरण शिक्षण संचालकाकडे आसा म्हूण मॅनेजमेंटाचो प्रतिनिधी राहुल देशपांडे सांगता. All these decisions are pending with the Director of Education. And in fact, as far as management is concerned, we have given instructions to the bank to pay all the amounts and salaries. मुख्यमंत्री म्हणटा प्रकरण सरकारा मेरेन पावल्यार आपूण दखल घेतलो. इट इज एडेड इन्स्टिट्यूशन. आमी ताका एड दितात, आमी पगार दितात, आमी बस दिल्ली आसा, बसीचो खर्च दिलो वता. हांव कितें कंप्लेंट आयली म्हजे कडेन जाल्यार हांव चवकशी करीत. आमी खास विद्यार्थ्यां खातीर हें सरकार भरपूर संवेदनशील आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. NIT आयल्या उपरांत कुंकळे शिक्षण केंद्र जातलें म्हूण मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार उलयलो. कुंकळे शिक्षणीक संस्थेच्या भांगरा उत्सवी महोत्सवाच्या सुवाळ्यांत तो उलयतालो. कुंकळे NITक जमनीचे सोपस्कार म्हयन्या भितर जातले, उपरांत काम सुरू जातलें अशें कुंकळेचो आमदार राजन नायक उलयलो. NITत मेरिटाचेर एडमिशन घेवंक खंय भुरग्यांनी आतां तयारी करची. गोंयभरांतले भुरगे कुंकळे कडेन शैक्षणीक क्षेत्र म्हणून पळयतले, धांवतले. देशभरांतली मंडळी सुद्दां हांगा येतली. म्हाका दिसता एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन 50 वर्सांचे जातकीर आपल्या 50 वर्सांच्या वाटचालीचे सिंहावलोकन करता आसतना फुडल्या 50 वर्सांची योजना आखणे गरज आसा. आणि फुडल्या 50 वर्सांची योजना आखता आसतना सगळ्यात महत्वाची जर गजाल कितें आसा जाल्यार नवीन शैक्षणीक सुविधा उपलब्ध करप. म्हाका दिसता थोडेच एक म्हयनो भितर NITचे एडमिशनाचे सोपस्कार पूर्ण जातले. आमी ह्युमन रिसोर्सीस सेंट्रला कडेन दिसले आनी बेगिनाच बेगीन NIT हांगा सुरू जातली. भुरग्यांक आतांच ट्रेन करून NITचे एडमिशन घेवपाचो एडमिशन तांकां प्रायोरिटीचेर मेळपाची, मेरिटाचेर मेळपाचो प्रयत्न करचो. आमकां NITक 50% गोंयकारांक सिटां, चडांत चड सीट आमी कोंकणकारांक घेवपाचो. प्रत्येक टिचरान आपल्या इस्कॉलांतल्यान NIT एडमिशन घेवपाचो प्रयत्न करचो. FC गोवाक FC प्रायम मार्केट मुखेल पुरस्कर्ते म्हूण मेळ्ळ्यात. ऑस्ट्रेलियाचे ग्लोबल फॉरेक्स ब्रोकर आनी FC गोवा मजगतीं 5 वर्सांची कबलात जाल्या. फुटबॉलाच्या मोगा खातीर FC गोवा कडेन ही कबलात केल्या अशें FC प्रायम मार्केटाचो संचालक मूळ गोंयकार सिडनी लेमोस उलयलो. FC गोवाचो सहमालक दत्तराज साळगांवकारान ह्या कबलातीक लागून लेमोसाचे उपकार मानले आनी ताची तुस्त केली. Want to be a part of ISL is it's just in its infant stages, and when we were given the opportunity, we didn't want to say no, and I didn't hesitate a bit to jump on it and to make sure that we are there to support football and to take it to a completely different level, not only in Goa but all India and probably globally as well. So this was a completely this sponsorship deal is just not a partnership. It's as Mr. Raj has said, it's a relationship that we are looking forward to, because it's a 5-year term
that we want to build football into a brand, FC Goa into a different brand that what we want to see it. I wanted to thank Sydney and Melanie to be here with us and for their support for FC Goa as a principal sponsor. Both the co-promoters, Mr. Denko and ourselves, believe in long-term relationship. We had a sponsor last year, but this year the sponsorship is very significant for us and very meaningful because it is a long-term sponsorship. It is for 5 years sponsorship, and secondly, it is also with a goal. Secondly, very important day for us. All that we are talking about, this deal today can be followed on our official website, which is www.fcgoa.in. Determinados, conscientes da importância de fazer uma grande competição e conseguir vitórias, e por isso valoriza não só o clube, os torcedores, mas também os patrocinadores. The players are very committed and aware that the importance of doing a great season, a great SL, to give back what the club and the sponsors are giving to the players. Muito obrigado. Thank you so much. घेऊया एक विराम.